नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन आमी हालीं तेंपाचेर भोंवता एका मतदारसंघात, तो म्हणजे कुट्टरे मतदारसंघ. काल आमी तुमच्या मुखार हाडली मुलाखत मोरेनो रेबेलो हांची, जे काँग्रेसचे उमेदवार आसा आनी सद्या आमी भोंवत भोंवत पाविल्ले आसा आम आदमी पक्षाचे उमेदवार डॉमनीक गांवकार हांच्या घरा कडेन. हो मतदारसंघ म्हत्वाचो कित्याक, कारण ह्या मतदारसंघात फाटल्या 1-2 म्हयन्यां भितर जे तरेच्यो राजकीय घडामोडी पळयल्यो त्यो पळयत जाल्यार खंयच्याच हेर मतदारसंघा कडेन ह्या मतदारसंघाची तुलना करूंक शकना. ह्या मतदारसंघाचे लोक कितें करतले, ह्या मतदारसंघाचे मतदार कोणा वटेन वतले हें नंतर कळटलें, पूण सद्या तरी ह्या मतदारसंघात ज्यो वेगवेगळ्यो घडामोडी जाल्या ताजे पडसाद कॅम्पेनिंगा टायमार कशें पडटा हें जाणा जावन घेवपा खातीर आम आदमी पक्षान जो नेट दवरला कुट्टरी मतदारसंघात तो कितलो मेरेन फायदो जातलो हें जाणा जावन घेवपा खातीर आनी डॉमनीक गांवकार स्वता इंडिपेंडंट रावन सुद्दां इतली मतां मेळ्ळ्या उपरांत आतां आम आदमी पक्षान कित्याक गेले आनी ते आम आदमी पक्षान वचून आशिल्ले जाल्यार खंयच्या पक्षान वता आशिल्ले हेंय जाणा जावन घेवपा खातीर आमी मेळटले डॉमनीक गांवकार तांकां. येवकार तुमकां. सद्या तुमी पळयलें की कुट्टरीचें जें राजकारण चल्लां पळय न्ही तें गोंयच्या परस सामकेंच वेगळे तरेन चल्लेलें आसा. आमदार जो ताणें रिजायन केलें हें तें केलें. दुसरो जो उमेदवार आसा ताणें काँग्रेस सोडून बीजेपी सोडून काँग्रेस आयलो. ह्या सगळ्या हाचो तुका फायदो पडटलो असो दिसता? हे हितून म्हाका फायदो जालो, चड फायदो. जे लिडर म्हणटा ते आयज बरी इमेज आसूंक जाय आनी कितें कोता तें मातशें लोकांकूय कॉन्फिडन्सान घेवन हे लिडरांक आमी जावं कोणूय जावं आमकां लोकांनी निवडून दिलाय म्हूण आमी पयलीं चिंतपा जाय. लोकांनी निवडून दिला आनी हो पोस्ट आमकां लोकांनी दिला म्हूण. सो कितें करचे पयलें आमी लोकांक विचारपा जाय, वो लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन तेंगेलो एडवायस घेवन कितें करपा जाय. अशें म्हणटा आसतना तुवें जेन्ना आम आदमी पार्टी जॉयन जालो पळय तेन्ना तुमी विचारलें लोकांक की बाबा आपूण आम आदमी पार्टीक जॉयन जावं काय नाका म्हणून? हांव इंडिपेंडंट आसलो आनी मुगे जायत्या सपोर्टरां विचारलें पयलें यशेश हांव करपा सोदतां आनी म्हाका सगल्यांनी म्हणलें की तुका जाय तें कर, तुका बरें दिसता तें तूं कर. आम आदमी पार्टीक जॉयन जाय अशें म्हणून ना, तुका बरें दिसता तें कर. बरें दिसता तें कर, कळ्ळें न्हू. तूं सदां बरें कोत्तलो म्हूण आमकां तुजेर विस्वास आसा आनी तुजे फाटल्यान आमी रावतले. आतां पासून आमगेले लोक चडशे आमी डोर टू डोर वयताय चोय डॉमनीक आम आदमी म्हणून तुका सगळे आमी लोक आम आदमी म्हूण माननाय. पूण तूं एक डॉमनीक आमगे इतलीं वर्सां तूं जिल्ला मेंबर आहा, इतलीं वर्स तूं आमची बरोबर मनीसपणान आसा आनी तूं बरें काम कोत्ता तितलेंच आमकां तूं नोदरान आसा. आनी तांगे झाडू सांगला मरे, नाजाल्यार ते डॉमनिकाचो सिंबल कितें म्हूण सोदीत ना. ते आतां आम आदमी आहा म्हूण ते जाणाय आनी आतां कितें जालां हांव भितर चल्लो तशें जे लोक आम आदमी नासलो ते पासून आतां आम आदमी म्हूण ते म्हजे बरोबर खुशाल आहा. सगळे आम आदमी जाले आतां आम आदमी जाले आनी डिफरन्स ना आमचे मदें. आतां डॉमनीक इज इक्वल टू आम आदमी. डॉमनीक सदां आम आदमी आनी डॉमनीक आतां खूंय वचपाना आनी डॉमनिका बरोबर ते आम आदमी रावता म्हूण ते खुशाल आहाय. पार्टेन रावतलो. हय. जिखून येतलो तूं? जिखून येतलो. कॉन्फिडंट? हय तें जाल्लें आसा. पण तुका जेन्ना हें सगळें जालें वॉट वॉज युअर रिएक्शन जेन्ना रेजिनाल्ड अशे उडक्यो मारतालो हेवटेन तेवटेन? रेजिनाल्ड उडकी मात तें आमी चोयताय आनी लोकूय चोयताय न्हू. लोक चोयताय आनी लोकांक एकदम वायट दिसलें तें उडकी मारपाक. तो काँग्रेसीन आसलो आनी आमी लास्ट टायम आमी काँग्रेसीन तेका सपोर्ट केलो भरपूर आनी हांव स्टेजीर येवन तेका लोकांक रिक्वेस्ट केलो हें कुट्टोरी कामोलनी राय स्टेजीर येवन व्हडली स्टेज मिटींग लोकांक रिक्वेस्ट केलो. आमी दोगूय झगडले जाल्यार फाल्यां बीजेपी येतले, तेका लागून हांव बसना रेजिनाल्डाकूय सपोर्ट कोत्ता. कंप्लीट सपोर्ट रेजिनाल्डाक केलो. स्टेजीर येवन लोकां मत सांगलोलें, स्टेजीर लोकांक हांवें रिक्वेस्ट केलो रेजिनाल्डा आमी हाडया म्हूण. मागीर वायट दिसलें तुका तुजे उतरान लोकांनी हाडलो म्हटल्यार ह्या मनशान अशें केलें? लोकांनी हाडलो आनी तो तेगेल मागीर जे तेगे हे नाच कोत्ता ते चोयन
खूंय तरी हांवें ताका सांगलोलें मागीर तुका हांव सदां जिल्ला मेंबर रावपा शकना कितली वर्सां हांव जिल्ला मेंबर रावतलो आतां मुगे एक्सपिरियन्स वाडला लोकांगे कामूय हांवें केलां आनी हांव आतां केन्ना खूंय तरी हांव असेंब्ली इलेक्शनां बसतलो मो आमदार जावपा सोदतलो हय सो हें केन्ना सांगलें तुवें रेजिनाल्डाक की बाबा आपल्याक आतां जिल्ला पुरो जालें आमदाराक बसपा जाय म्हणून एक वरस पयलीं सांगोत येयलें ताका तो कितें म्हणपा लागलो तो म्हाका जायत पाट मुगे घराक येयन आतां फाटीं पासून एक 5 म्हयने पयलीं पासून म्हाका तो रिक्वेस्ट कोत्तालो डॉमिनीक तूं बसनाक रे आनी कोणू बसल्यार आपणा ते पोण गेलो ना तूं बसल्यार मातशें आपणा फक्त बीत तो तुका आनी आपूण कोणा बिना मो मोरीन बसलो आनी कोणू बसलो आपूण घरा बसून इलेक्ट डॉमिनिकाक जावपाक भिवपाक कॅपेसिटी कितें तुमची वोट बँक एकूच आमची म्हणल्यार कितें जालां आमी एस.टी. कम्युनिटी आमगे हिंगा मोर दॅन 50% आनी एस.टी. कम्युनिटी न्हू दुसरेय लोक म्हाका तितलेय मानताय जे मुगे एस.टी. लोक मानताय तितलेय दुसरे जनरल कॅटेगरी आनी सगळे लोक म्हाका इक्वल मानताय आनी हांवें सगल्यांगेलो काम हांवें एक भाशेन केलां सगल्यांक एक नदरेन सो फाटले फावटी रेजिनाल्ड तुज्या खातीर आयलो अशें म्हणटा तूं म्हजे खातीर हांव सारको म्हजे खातीर येयलो म्हणना कळ्ळें न्हू घोडे हांव ताका सपोर्ट करिनासतना हांव ओगी रावलोय बी जाल्यार कितें जायत घोडे येयत आहलो घोडे ना येयत आहलो सारको हांव म्हजे खातीरूय येयलो म्हण तें हांव म्हणना पुश दिलो तुवें रेजिनाल्ड हय रेजिनाल्डा पोस्ट दिलो ते उणें एक 4,000 आतां वायट 3,000 दिसता की वोट तेन्ना आपुणूच रावपा जाय आशिल्लो आतां रेजिनाल्डान जें सगळें केलें तें पळयत जाल्यार अशें दिसता तेन्ना रावलो जाल्यार बरें आहलो पूण कितें आहा हांवूय मुगे एक्सपिरियन्स आनी म्हाका लोकांगे कामां मोग आहलो आनी जात तितलें काम हांव करून करून लोकांगे काम करून करून लोकां सारको हांव घरांतूय येसो आनी लोकां मनांतू जाव पासून हांवें म्हणलें हांव रोखडें पावलो मारची नाये आनी आतां हो टायम येयलो हांव लोकांगे जालो आनी रेजिनाल्डूय हितू मिस्टेक कोत्ता चोयन आमकांय दिसलें आनी लोकांनी सांगलें तूं बस म्हूण हेजे पयलीं तूं कॉन्टेस्ट केला एसेंब्ली इलेक्शन 2012 पडला इंडिपेंडंट म्हणून इंडिपेंडंट मो तेन्ना पासून रेजिनाल्डाचेर बसपाक कारण कितें रेजिनाल्ड जिल्ला इलेक्ट जालो तेन्ना रेजिनाल्डा चेअरपर्सन करपाक हांवूय एक 3 मनीस उणी जाताले 2 मनीस उणी जाताले तितून हांव त्या ग्रुपान आहा तो चोयन 3 मनीस येयले आनी मागीर आमी तेका चेअरपर्सन केलो आमची तकलेन कांय नासलोलें मुखार एसेंब्ली चेअरपर्सन जिल्ला चेअरपर्सन ओके आनी मागीर चलता मागीर तो थोडे जिल्लांकू म्हाका काट मारपा लागलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें हेगे खूंय तरी मुखार बसपा आहा तेका लागून एक म्हजी मातशें आडकोळ जाता मो तरी पासून हांव ते घेवन बसलो रेजिनाल्डाचें तुजें रिलेशनशीप लव हेट चालूच आहा जिल्ल्यान पयलीं मोग आहलो मागीर हेट जालो मागीर एसेंब्लीच्या हातून लव आहलो मागीर हेट जालो रेजिनाल्डाचो मोग म्हणटा तो मुगे काळजान केन्ना गेलो ना कळ्ळें न्हू रेजिनाल्डाले वेज आनी मुगे वेज ऑपोजीट आनी मागीर ताका सपोर्ट कसो केलो तर वेज ऑपोजीट कितें जाता कोण तरी आमी कोरया आसनी कोण मुखार सरला कित पासून कोत्तो चोया दुसऱ्याक कोणाकूय करपाचो न्ही सपोर्ट दुसऱ्याक वेजूच ऑपोजीट ताकाच कित्याक सपोर्ट केलो ना दुसरोय सद्या तेज सारको लिडर नासलोलो कळ्ळें आनी इलेक्ट जावपाक कॅपेबल दुसरोय नासलो पयलीं आमी 9.5 कोत्ता न्हू 9.5 फाटल्यान मागीर हो इलेक्ट जालो तेशें मागीर आमी एक करूं लागले 9.5 पडलो मो आतां सार्दीन बरो काय रेजिनाल्ड बरो सार्दीन एक जेंटलमॅन तेणें आज पासून आपणाक गेलो एश कोन्न खूंय न्हू थिंगा फालतू रे तूं मिक्स जालो ना जालो तो एकदां ताणेंच तर पर्रीकराक हाडलेलो सीएम जावन तें ना हांव पॉलिटिकल हितून सांगना बेश्टे चालता हितून सांगता रेजिनाल्ड कितें भुरग्यां भाशेन खूंय नाक थिंगा इनवॉल्व जाता आनी कितें कोरपा नाक थिंगा तो आपूण कितें कोत्ता हे गडबडी कोत्ता देखून आज रेजिनाल्ड हें सकयल देंवपा पावलो कळ्ळें न्हू तें पॉलिटिकल लेवला तें हांव म्हणना कळ्ळें न्हू
पूण पॉलिटिकल लेवलार कुडतरकार सदां हिस्ट्री करता, कितें ना जाल्यार कितें चालूच आसता कुडतरकारांची हिस्ट्री. ते दाखयलें न्हू तेणें लोकांक हे दोगूय लिडर मोरिनो आनी तेणें दाखयलें. आनी हे पयले साडिनान BJP हाडलो ते जालें, पूण आतां मोरिनूय तितून वचोन रोखडो 20 दिसांनी भायर सरलो आनी आमको परतो काँग्रेसान येयलो. मोरेन म्हणटा की म्हणजे आमी काल इंटरव्यू घेतलो आनी ते म्हणटा की आपूण BJPन गेलो आनी आपलो एक्सपिरियन्स इतलो बरो नाशिल्लो, सो आय केम बॅक टू काँग्रेस. सो ताका एक्सक्यूज करता तूं की ओके एक मनीस वता आनी मागीर ताका इमिडिएटली रियलायज जाता बॅड म्हणून परत येता. हांव मोरिनाक हांव तेशें करून कांय म्हणना. हांव कित्याक म्हणना, खूंय वचप आनी वो ना वचप, खूंय कोणा बरोबर खूंयचे पार्टीन रावप आनी ना रावप ती तेगे विश. तेणें चिंतपा जाय आपूण इलेक्टेड मेंबर आनी आपणाक गेले हे खूंय पडटा तें हे नाच कोत्ता ते खूंय पडटा तें तेणें चिंतप आनी तेजो रिजल्ट लोक दितलो. मोरेन इलेक्टेड मेंबर ना, ही कॅन डिसायड. तो इलेक्टेड मेंबर ना, पूण ऑलमोस्ट तो एक पॉलिटिक्स हितून बायलूय तेगे मेंबर आहा. इस्टाब्लिश्ड पॉलिटिशियन. वय बायलूय मेंबर आहा. तो कितें मिस्टेक्स पासून मेजर कोत्ते हाल बायले पासून इफेक्ट जावपा जाता. ती रावल्ली, ती काँग्रेसीन. वय काँग्रेसीन रावल्ली, कळ्ळें न्हू. बरें, एज फार एज आम आदमी पार्टी इज कन्सर्न, कुट्टरे आम आदमी पार्टी ह्या फावटी जिखता. वय आम आदमी पार्टी जिखता. बरें, दुसरी गजाल आसा की हाज्या पयलीं रेजिनाल्डूय आम आदमी पार्टीन वचपा भायर सरलेलो, ऑलमोस्ट वचोन दारार वचून परत आयल्लो. तेन्ना जर तो आम आदमी पार्टीन गेल्लो जाल्यार तूं सपोर्ट करता आसलो रेजिनाल्डा? तेन्ना हय. तेन्ना हांव आम आदमी पार्टी रावतलो वो ना, तेन्ना हांव रिसंटली हितून येयला, कळ्ळें न्हू. सो हांव तुका विचारता की तेन्ना समज तो गेल्लो आम आदमी पार्टीक जाल्यार तूं सपोर्ट करता आसलो रेजिनाल्डा? कित्याक तूं म्हणटा पार्टी बरी. सद्या त्या टायमाकूय ही पार्टी हितू फेमस जाली ना आनी घोडे हांव करीत आसलो, पूण हांव सारकें हांवें कांय डिसायड करूं ना. आनी ते आतां ही पार्टी वयर येयली म्हूण खुंयचें कितें जाता, कोण पयलीं न्यू आसतना पार्टी मातशी लोकां डावट्स आसताय. रेजिनाल्ड आतां हालींच जाल्लो, जेन्ना पार्टी ऑलरेडी वयर सरलेली तेन्ना वतालो. सो म्हाजो क्वेश्चन हो आसा की तुका आम आदमी पार्टी जेन्ना लायक जाता तेन्ना आम आदमी पार्टीन जे लोक जॉयन जाता ते लायक जावपाचो. हांव क्लियरली सांगता, हिंगा थिंगा हांव घुसपायन सांगना. हांव खूंय तरी हांव हे पार्टी असेंब्ली इलेक्शनां बसपाचो आसलो. ते आम आदमीन पार्टीन तिकेट दिली वो आनी कोणें तिकेट दिलो, वो आम आदमी कोण येयलो, वो आम आदमी कोण गेलो, वो आनी खुंयचे पार्टी येयलो, खुंयचे पार्टी ना गेलो जाल्यार पासून हांव इलेक्शनां बसपाचो आसलोलो. खंयची पार्टी अशी तेन्ना चिंतून ना. नासली. आनी हांव लास्टाक खुंयचे पार्टी तो तिकेट मेळना वो म्हाका खुंयचे पार्टीन तो बरें जमना जाल्यार हांव इंडिपेंडंट बसता म्हूण तें मुगे सारकें फायनल डिसिजन आसलोलें. हांगा गोंयान इंडिपेंडंटांक बरे चान्स आसता की बाकी खंयचोय गव्हर्मेंट आसल्यार सपोर्ट करा आनी मागीर तांचे बरोबर राव. तो चान्स तुवें सोडलो सो दिसना? ना, कितें जालें, हे आमगे जी क्रिस्टियन कॉन्स्टिट्युएन्सी आहाय ते इंडिपेंडंट बसोल म्हणल्यार लोक BJP वयता म्हूण पयले तुगे नांव पेडेर कोताय. तेका लागून हांवें चिंतिल्लें खुंयची एक बरी पार्टी तो मेळटा जाल्यार ते पार्टीन बसोल जाल्यार की तूं इंडिपेंडंट आयल्यार BJPकूच सपोर्ट करता. वय आतां कितें जालां, इंडिपेंडंट बसलो जाल्यार म्हाका तेशें म्हणटा आसलें आनी मुगे थोडी वोट पेडेर कोताले. BJPक सपोर्ट करचो ना अशें जालें. वय आनी आतां एक पार्टीन बसोल म्हणटरी कितें जाता, तें मुडपा आनी चान्सीस नाय. थोडी तें सांगून वोट पेडेर करपा मुगे ऑपोजिशनाक तो चान्स ना आतां. आम आदमी पार्टी डेप्युटी CM बी जाय तुका. ते आतां भंडारीचो CM क्रिश्चन डेप्युटी CM म्हटला. ना, हांव केन्ना ते पोस्ट हांव तेश कोन्न डेप्युटी CM म्हूण झगडपाना. कोडे आनी कितें मागोत, पूण गव्हर्मेंट आयलें जाल्यार. हय, गव्हर्मेंट आयलो जाल्यार कित्याक लोकांगे मातशी इलो
वयर पावरां उलय जाल्यार लोकांगे आनी तितलें काम करपा सोंपें कुट्टरकार जाता. ते रेजिनाल्डाचे कडेन परत उलयता कारण तो MLA आत्तां रिजायन जालो. तो म्हणटा की एवरी टायम कुट्टरकारांनी ओपोजिशनानूच कित्याक बसप म्हूण आपूण TMCन गेल्लो म्हणटा तो. सो आतां सपोजिटली तुमी येवना जाल्यार कुट्टरकार परत ओपोजिशनान बसतलो फाल्यां आम आदमी ना, पार्टी गव्हर्मेंट करून ना आनी रेजिनाल्ड डॉमिनीक आयलो जाल्यार रेजिनाल्ड हे आतां फाल्यां आम आदमी आमी इलेक्ट जातलेच आनी ओपोजिशना उरलें म्हूण म्हाका कांय इफेक्ट जावपा ना. डेव्हलपमेंट जाता ऑपोजिशनान रावन. डेव्हलपमेंट आमी थोडे आमगे फंड्सांनी वो कितें करपा जाता तें कोत्तोले आनी आमकांय ते आमी एक्सपिरियन्स बिजनसमॅन हे कॉन्ट्रॅक्टर आमी सिवील कॉन्ट्रॅक्टर सो कितें तरी रुलींग पार्टी कोड पासून बरे भाशेन तुगे आनी तेंगेले बरेपण आसल्यार न्हू जेन्ना मनशा संवसारभर लोक मानता तेन्ना तूं केन्नाच कोणाल्या देरां गेल्यार कोण ना म्हणना. तेश कोन्न हांव लोकां लागून ल्हान जायन हाले रुलींग पार्टी कडेन मातशें मुगे लोकांगे काम करमू हांव लोकां लागून ल्हान जायन ते रुलींग पार्टीक वचोन काम करपा म्हाका हें आसा कॅपेसिटी आसा. काम करून घेतलो. काम करून घेतलो. रेजिनाल्डान काम करूं ना खुबशे जाण म्हणटा डेव्हलपमेंट ना, जाता. काल आमी रेजिनाल्डान- मोरेनो कडेन उलयता तो म्हणटा डेव्हलपमेंट जावना. रेजिनाल्डान डेव्हलपमेंट कांयच केलें ना. रेजिनाल्ड फक्त इलेक्शन पावल म्हणटरी ते हॉट मिक्स मातशें घालता इतलें. दामराचो वास आयलो की इलेक्शन लागीं पावलें अशें हय. तुमचोच पार्टीचो कॅन्डिडेट बाबू नानुस्करान आमकां Yes. सांगलेलें. सारकें तें सारकें आतां त्या दिसान चालू आसा हेचो सगळे हिंगा तिंगा चालू आसा. तूंय रोड कॉन्ट्रॅक्टर वय मागीर तुकाय बी ह्या पार्टी काम आसतलें. सो आतां चालू आतां ते लोक कितें म्हणटाय जाणा 2002 सॉरी 2000 तेणे 2000 तेणे दामोर गायलो ते आतां हेंचा तो पडटो म्हणून हे दिसान आतां हितू वर्सान आतां दामोर गायलाय हेचोय. सो ते डांबर घालप म्हणजे इलेक्शन लागीं पावलें डांबर घातले लोक वोट मारता अशें दिसता. तेका दिसता पूण तेणे पयलीं तरी लोक मातशें मानून घेता तें कितें काम जालें म्हूण. पूण आतां तेणें डांबर गायलें नाजाल्यार बांगरा रस्ते पासून केल्यार लोक तेका आतां लागीं दवरपाना. भांगराचे रस्ते केले सुद्दां दवरपाना ना. एक्सेसिबिलिटी एक आशिल्ली रेजिनाल्डाची की कोणाच्या उल्याक तो पावतालो. आमी पयला तो स्वता कोवीड टायमाचेर लोकां मदीं भोंवतालो मायक घेवन स्वता एनावन्स करतालो. यू एटलीस्ट गीव प्लस पॉयंट फॉर दॅट ना तें हांव दिता तेका. की आहलो लोकां मदीं म्हणून. लोकां मदें आसलो तो. लोकां तुका मदें मायनस आसलो पॉयंट जालो तो. ना लोकां मदें आसलो तो पूण लोकां मदें आसोपूय म्हणल्यार सगळें लोकांले मदें आसप आनी लोकांली कामांय करप. लोकां मदें आसलो तो हूंय तुंय तेका पार्टिया पयलो फंक्शना पयलो कित्या पयलो तो चुकयनासलो कळ्ळें न्हू. पूण तितलो लोकांगे कामाकूय तुवें टायम दिवपा जाय आसलो. जायतीं कामां लोक कितें सांगताय तें कितें पूण हुंयचे कोणाक तरी रिक्वेस्ट करून वा हुंयच्या लेवला तें तकली काडून ती मातशें काम करप म्हूण तितून टायम घायलो ना तेणें. हे लोकां बारबर जायत टायम घायलो तेणें लोकां खुशाल दवरपा इतलें. पूण डेव्हलपमेंटा वदां खुशाल केलें ना तेणें. सो आतां हे फावटी कॉन्टेस्ट कोणा मदीं एक तूं वर्सीस मोरेनो सद्या काय तूं वर्सीस रेजिनाल्ड. ते दोगूय इक्वल हितून आहाय ते कळ्ळें न्हू. सो डॉमिनीक वर्सीस मोरेनो रेजिनाल्ड येस दोगूय एका लायनीचेर आसा. एको ते आनी टफ कॉन्टेस्टंट कोण दिसता तुका मोरेनो काय रेजिनाल्ड. ना म्हाका ते दोगूय एकूय एकूच पूण आपूण जिखून येतलो असो तूं म्हणटा. ना ना तें आमगे जालें जालें आमगेलें जिखलो. रेजिनाल्डान हें अशें केलें म्हणून जिखलो काय मोरेनोन तशें केलें म्हणून जिखलो काय मोरेनो काँग्रेस तिकेट मेळ्ळी म्हणून जिखलो. रेजिनाल्डा गेलें मेन रेजिनाल्डान हें केलें न्हू नाचू बरें. आतां मोरिनो तरी ते BJP वचोन रोखडो तरी भायर सरलो ना जाल्यार तेका तरी बरो वॅल्यू उरतालो. पूण तेणें आपणागे वॅल्यू लोकां मदें काबार मोरेनो केलो. जर BJPचेर रावलो जाल्यार तुका आनी टफ फायट जाता आसली म्हणजे यू वूड हॅव बीन अ बेटर कॅन्डिडेट. मोरिनो BJP रावलो जाल्यार गोडे तेका तितले ऑलमोस्ट आतां काँग्रेसीन म्हूण थोडी काँग्रेसा म्हूण वोट आहाय न्हू ती थोडी पडटली तितलें ते भाशेन तेका थोडी थिंगाय गोडे पडटालो तितली. सो आम आदमी पार्टी म्हणटा तूं. पूण काँग्रेसीन तो आसलो तो पयलो BJPन तो गेलो ना जाल्यार ही सगळीं काँग्रेसा वोट तेका मेळटाली.
आं फूल काँग्रेसा वोट मेळटा मेळटालो न्हू आतां ती फूल काँग्रेसा वोट मेळनाय ते तो तुका तो येता? डिफेक्टर जालो. तुका येता ना तो आमचे- डिफेक्टर म्हणना डिफेक्टर कोण इलेक्ट जावन वता येता ताका डिफेक्टर म्हणटा जाणा हो मातसो अशें गेलो आनी ताका रियलायज जालें इट्स नॉट रायट म्हणून परत आयलो सो ओके सो नाव एक जालें कुट्टरेचें होय साश्टीन खंय खंय आम आदमी पार्टी येता नावेली येता म्हणटा तूं आमगे बाणाले येता नावेली येता वेळ्ळी येता वेळी बी येता बाणाल शिवरा आमगे वेळ्ळी नावेल्या हे सद्या हे सारके शिवर आहा शुअर शॉर्ट सीट होय फातोड्डा ना फातोर्डाय बी जावपा शकता पूण सारके आमगेले सामकें शुअर शॉर्ट म्हणल्यार नावेली वेळी कुट्टोरी कुट्टोरी सॉरी आनी बाणावली 4 चार ओके आनी आमगे कुंकोळ्ळेचोय बी आहा न्हू कुंकोळ्ळे आनी दुसरेय बी आहाय कोळ्ळे तुमी आतां वॉक दुसरेय क्वेश्चन बी आमी आहा. सगळ्यांक विचारता एक होय. 22 मे कितें 22 23 24 25 सो तुमचो 22 मे कितले अमित पार्लेकर म्हणटा 22 मे सरकार म्हणून तुमी कितें म्हणटा 22 मे आमगे येतलो सरकार 22 मे सरकार येतलो 22 मे आम आदमी पार्टी का सरकार होय सरकार येतलो आनी 22 मे डॉमिनिक सरकार मे होय आसतलो मिनिस्टर येस फायनली कुट्टरी खूब वर्सां नंतर मिनिस्टर मेळटलो अशें म्हणटा तूं होय मेळटलो 15 वर्सां उपरांत मेळटलो ओके देव बरें आनी- करूं आनी कितें सांगपा जाल्यार सांग सो Yeah. दॅट म्हाका एक उमेद जालो हा मिनिस्टर मेळटो म्हण न्हू पूण हांव एक MLA जालो म्हणटा लोकांगे जायते हांव काम करतलो जे राती एक आमगे कॉर्नर मिटींग आसली आनी आमी मेळोन उलयले तेन्ना मुगे मनांतूं सांगलो तशें ते म्हणपा लागले कुट्टोऱ्या आमकां हे पॉलिटिशनांकूच्यान हे आमकां केन्ना हे भाशेन हे मनीसपणान मोग म्हणटा मेळ्ळो ना म्हूण हे आमचे इतले मनां बसलें म्हणल्यार तूं मुखार आमकां जायते बरें करतलो आनी तूं व्हडलो डेवलपमेंट जायना जाल्यार पासून लोकां मदें शांती आनी मनीसपण तूं हाडटलो कळ्ळें न्हू हे रेजिनाल्डान कितें केलां लोकां मद रावला पूण गडबडी करून जायते मिस्टेकूय केले आनी लोकां मद तो सारको बरें हे तेणें पयर TMC गेलो आनी भायर सरलो आनी कितें केलें हें करना जाल्यार पासून तो काँग्रेसांकू तो रावलोलो जाल्यार तो मुगे भाशेन ऑलमोस्ट इलेक्ट जावपाक ताका आहलो कॅपेसिटी हें तेणें पेडेर केलें लोकां मद रावलो म्हणून जायना ते मनीसपणांनी तें रावूं जावो ते रावलो आपुणूच ना. मिस्टेक केली आपण mistake यू शूड केली. बी हॅपी कोणाची तरी मिस्टेक तुजो फायदो होय जालो. ना तो एक जावपा टायम शकता तो जालो म्हणजे जावपा शकता जावपाक शकता एक तो सगळे वस्तू आमी चिंतपा जायना आमकां देवान पावर दिलो हाय म्हूण देवाचे तुका ब्लेसींग घेवपा जाय त्या बरोबर तें सगळें जायना आनी तें लोकूय चोयता लोकांचें ब्लेसींग आनी देवाचें ब्लेसींग तो तुका बरोबर आसा न्हू तुगे कितें चिंतीत तें जाता. ओके देव बरें या, करूं डॉमिनीक तुमकांय बाब देव तुवें बरें वेळ करूं. दिलो या, म्हणून ओके. हे आशिल्ले डॉमिनीक गांवकार आम आदमी पक्षाचे उमेदवार कुट्टोरी मतदारसंघांतल्यान ते म्हणटा की कुट्टोरी मतदारसंघान जसो विकास जावपाक जाय आशिल्लो तसो जावना. आलेक्स रेजिनाल्ड कितलोय लोकां मदीं आसलो तरी पुणून विकासाच्या बाबतींत ताणें जें करपा जाय तें करूना. आपूण खंय आसूं रुलिंगान आसूं किंवा ऑपोजिशनान आसूं विकास करतलो लोकां मदीं रावतलो आनी लोकांचें उतर सकयल पडपाक दिवचो ना. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. Our channel partners are RDX Goa and our production partners are Prasad Deshpande Mentor, goabyland.com. Keep watching us.